मुगाचे बाबा भयणीनू आमकां म्हणूंक येता जेजू ओपऱ्याचो भांडार. Jesus the threshold of parables. जेजून आपल्या बापाची खबर सांगूंक तशेंच सुरूच्या रायाची खबर सांगूंक खूब वपारी वापरल्यो. आमकां लुकाच्या पुस्तकांत 11 मेळटात. आनी आज आमी एक वपार आयकल्या. जेजू म्हणटा सुरूच्या रायाक हे भाशेन एक व्हडलें जेवण. जेवणाक जेवण तयार आसा आनी जायते लोकां आपूण दिल्लें आसा. पूण जेवण एकलो कशें तरी नीब दिवन आमकां मोगोस म्हणटा. हे वपार आमकां कितें सांगता जायत. बापान जीव धाडलो पयलीं स्वाती जुदेवाक ताका धाडलेलो. पूण जुदेवान ताका स्विकारूंक ना. कित्याक तो मेसाया तो मागलो म्हणून तें पळोवंक ते तयार नासले. देवची वागणूक वेगळी आसली आनी जुदवांची वेगळी आसली. जेजून गरिबांचो मोग केलो, गरिबांक तेणें बरें केलें, पातळांक बक्षिलें, अशे भाशेन खूब वावर केलो आनी जुदेवांक हें तें पडोन नासलें. पूण मागीर जेजू ओन बऱ्याच गांवांक गेलो आनी ज्यो मिलाग्री जी खबर ज्यो गांवांक सांगली ती त्या गांवांक सांगली आनी ओन बऱ्या लोकांन जेजूक स्विकारलो. जेजू तर आमकां येवपान कितें सांगता तर आमकां ते जेवणाक आपोवणें आसा. सगल्यांक जेवण कसलें जाय तें देवाचो मोग अणभवूंक आमकां आपोवणें आसा. देवाक वळखूंक आमकां आपोवणें आसा. देवाचें उतर आयकूंक तें नियाळ करूंक आमकां आपोवणें आसा. पण जायते फावटी आमी हें आपोवणें नाकारता. कसो तरी नीब दिता. आनी नीब म्हणजे म्हाका वावर आसा, हांव थोकोलां, हांव न्हिदतां, म्हाज्या भुरग्यांचें लिसांव आहा आनी वेगळे जायते आमी नीब दिता देवा दिता. पूण जेजू म्हणटा मन काळीज उक्तें दवर. ते ज्या वेळार हांव येतलो तें तुमकां खबर नासतली. सदांच मागणी करून रावात. सदांच मागणें केल्यार आमकां देवाचो ताळो आयकूंक येतलो आनी आमकां तें जेवण आमकां वांटो घेवंक मेळटलें. तर खास हें देण्याचें जेजून आमकां दिवंक आज आमी हिंसा पेटेन देवा लागीं मागुया.